1 Raza chapter 9. Sorvespor dusre पावटी दिश्टी पडटा. सोलोमनान सर्वेस्पराचें मंदिर राजमहाल आनी आपणें येवजिल्लें तें सगळें बांदून sompoilea उपरांत दिबेओनांत दिश्टी पडलोलो ते परी सर्वेस्पोर सोलोमनाक दुसरे पावटी दिश्टी पडलो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, हांवें तुजी मागणी आनी तुवें म्हजे मुखार केलोली प्रार्थना आयकल्यांत. तुवें बांदलोल्या ह्या मंदिरांत म्हजें नांव सदांकाल उरूंक हांवें तें संस्कारलां. म्हजी नदर आनी म्हजें मन सदांकाल थंय आसतलें. तुजे वटेन दावीद तुजो बापूय चल्लो तसो शुद्ध मनान आनी प्रमाणीकपणांत म्हजे मुखार चलची जाल्यार आनी हांवें तुका दिल्ली आज्ञा सांबाळून म्हजे नेम कायदे पाळची जाल्यार इस्रायलाचे शिवासनार बसूंक तुजे सोस्तींतलो कोणूच उणो पडचो ना. अशें म्हणून तुज्या बापाय दाविदाक भासावणी केल्ली त्या प्रमाणें इस्रायला वयर तुजी राजवटकी हांव सदांकाल थीर कोत्तलों. पूण तुवें आनी तुजे पिलजेन म्हाका पाट वडली जाल्यार आनी हांवें तुमकां दिल्ल्या त्यो आज्ञा आनी कायदे पाळचे सुवातेर तुमी दुसऱ्या देवांची वचून तांची सेवा करूंक तांकां बोजशात जाल्यार तेन्ना हांवें दिल्ल्या देसांतली हांव इस्रायल पोजेक भायर उडयतलों आनी म्हज्या नांवा खातीर हांवें संस्कारलोलें हें मंदीर म्हजे नदरे वेलें हांव पयस कोत्तलों आनी इस्रायल देश सगळ्या राष्ट्रां मुखार केदन्यांचो म्हाल जातलो. ह्या घराचें घट्टाण जातलें आनी येतो वेतो लोक अजाप जावन आनी फुटफुटून म्हणटलो, सर्वेस्परान ह्या देसाक आनी ह्या घराक अशें कित्याक केलें जायत? आनी ती असो जबाब दितली, कित्याक आपल्या पुर्वजांक इजिप्तांतली भायर काडलोल्या सर्वेस्परा तांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी तांणी दुसऱ्या देवांक वेंगयले. तांकां नमस्कार केलो आनी तांची चाकरी केली. हाका लागून सर्वेस्परान तांचेर हें नोश्ट हाडलें. हिरामा लागीं वेव्हार सर्वेस्पराचें मंदीर राजमहाल ह्यो दोनूय वस्तू बांदूंक लागलोल्या 20 वर्सां उपरांत सोलोमन राजान हिरामाक गालिलेयाच्या प्रांतांत 20 शारां दिलीं. आतां तिराच्या राजा हिरामान सोलोमनाक जाय तितलें देवदाराचें लांकूड, जुनिपेराचें लांकूड आनी भांगार दिल्लें. पूण जेन्ना सोलोमनान दिलोले गांव पळोवंक हिराम तिरा थावन आयलो तेन्ना ते ताका मानले नात. ताणें म्हणलें, हे कसले गांव तुवें म्हाका दिल्यात भावा म्हज्या? आनी आयज पर्यंत तांकां काबूल देस म्हणटात. अशें आसतांय हिरामान सोलोमनाक 120 भांगाराचे किक्कार धाडले. बोंडीत कामगार सोलोमनाच्या बांदकामाक. सोलोमन राजान बोंडीत कामगारांक वापरूंक सर्वेस्पराचें मंदीर राजमहाल, मिलो, जेरुजाल्याचें दुरीग, हाजोर, मेजिदो, जेजेर, इजिप्ताचो राजा फारावन जेजेराचेर हल्लो करून ताणें आपल्या ताब्यांत घेतलोलें. ताका उजो घाल्लो आनी थंय रावपी सगळ्या कानानितांक मारून उडयलोले. उपरांत ताणें हो गांव सोलोमनाचे घरकान्नीक म्हणगे आपले धुवेक दोतीक दिलोलो आनी सोलोमनान तें नव्यान बांदून काडलोलें. सकयलें बेट हरोन बालात जुडाच्या अरण्यांतलें तामार बांदून काडली. त्या भायर सोलोमनान आपलें सामान, आपले रणगाडे आनी आपल्या घोडेस्वरांक धरूंक शारां बांदलीं. तशेंच जेरुजाल्यांत, लेबननांत आनी आपल्या अधिकारा खाल आसलोल्या सगळ्या प्रांतांनी आपणाक खुशी तें ताणें बांदलें. इस्रायलीत लोकां मदले न्हंय आसलोले आमोरीत, हिटीत, पेरिजीत, हिवीत आनी जेबुजीत पिलगेंतले इस्रायलितांनी बसूंक ना केल्ल्यान अजून देसांत आसलोले तांकां सोलोमनान जोड वावराक लायले आनी आयज पर्यंत ते तशेंच कोत्तात. सोलोमनान इस्रायलितांक जोड वावराक लायले नात. तांकां ताणें सैनीक, सेवक, प्रशासक
अधिकारी आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वरांचे मुखेली केले. सोलोमनाच्या वावराची देखरेख करूंक 550 मुखी अधिकारी आसले. तांकां वावर कोत्तोल्या लोकां वयर जबाबदारी आसली. फारावची धूव दाविदाच्या शारांत थावन आपणाक बांदलोल्या राजमहालांत गेली तेन्ना सोलोमनान मिल्लो बांदून काडलें. वर्साक 3 फावटी सर्वेस्परा खातीर बांदलोले वेदीर सोलोमन उलपायलोलीं बलिदानां आनी शांती खातीर ओम भेटयतालो आनी तशेंच सर्वेस्परा मुखार धूप जळयतालो. अशें ताणें मंदिराचें काम सोंपयलें. सोलोमन एक वेपारी. सोलोमन बोटींचो मालोक. सोलोमन राजान लश्करी तारवांचो तांडो बांदलो. एडोमाच्या प्रांतांत आसलेल्या तांबडे दर्याचे किनारेर एलियाता लागसार एजियोन जेबेरांत ह्या तांड्यान सोलोमनाच्या सेवकां बरोबर हिरामान दर्याचे गळटीक आसलेल्या आपल्या सेवकांक धाडले. ते ऑफीर म्हणटात थंय गेले आनी थंय थावन तांणी 420 किक्कार भांगार हाडून सोलोमनाक दिलें. देवाचें उतर